बारुकाच्या पुस्तकांतले वाचप. तुम्ही अशें म्हणूंक जाय, सर्वेच पोर आमचो देव नितीवंत, पूण आज आमी लज बगता तेच परी जुदास लोक आनी जेरुसलेमाची निवासियां, आमचे राय, आमचे अधिकारी, आमचे याजक, आमचे प्रवादी आनी आमचे पुर्वज लजेक पडल्यात. कित्याक आमी सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार फातां केले. आमी ताका विधेय जावंक ना, ताचो ताळो आमी आयकूंक ना, ताणें आमकां दिल्ल्यो आज्ञा पाळूंक नात. सर्वेस्परा आमच्या देवान आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतले भायर काडले त्या दिसा थावन आज पर्यंत आमी ताका अविधेय जाल्या. ताचो ताळो आयकनासता अविश्वासी जाल्या. देखून दूद आनी मोव व्हाळटा तो देश आमकां दिवचे खातीर आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतले भायर काडले त्या दिसा आपल्या सेवका मोइजे उद्देशी सर्वेस्परा आमच्या देवान परगट केले विघ्नां आनी शिराप आमकां सोडून वचोंक नात. सर्वेस्परा आमच्या देवान आमचेशी धाडिल्ल्या प्रवाद्यांच्या सगळ्या उतरांनी सर्वेस्पराचो ताळो आमी आयकलो ना. बागार आमी सगळ्यांनी आमच्या खोट्या काळजाच्या वंदवण्या प्रमाणे चलोन परख्या देवांची सेवा केली आनी सर्वेस्परा आमच्या देवाक वायट दिसता ते केलें. देवाचे उतार हे. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. हाय तुका खोरोसिना, हाय तुका बेत्सायदा, कित्याक तुमचे मदें केल्ली ती आसार्या तीर आनी सिदोन शारांनी केल्ली जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोनी वस्तूर न्हेसून आनी आंगाक गोबर पुसून आपली जिणी बदलतो. देखून जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे वरणी चड काकुळत लागतली. आनी तूं कफरनाव, तूं कितें अंतराळाक चडतलें म्हूण चिंताय? पाताळाक तूं शेवटातलें. जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता. जो कोण तुमची बेपारवा करता तो मुची बेपारवा करता. जो कोण मुची बेपारवा करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपारवा करता. देवाचे उतार हे.